नमस्कार, हांव विश्वनाथ गावस, विभागीय कृषी अधिकारी वाळपय 70. तर आम्ही पळयता की खरीप आणि रबी असे 2 सिजन आमचे कडेन जातात. तर ह्या सिजनाक जेन्ना आमचे पयलीं भात कापल्या उपरांत आमी जी गिमाच्या दिसांनी भाजी लायता ताका आमी रबी व्हेजिटेबल्स म्हणटा ती लायता. तेजे ऑलरेडी सिजन चालू जाल्लो आसा. आमी सीड जे आसा ते आमच्या खात्या अंतर्गत जावं आमच्या झोना अंतर्गत आमी डिस्ट्रीब्यूट करपाक चालू केल्लें आसा. जेजो दर 50% दरान शेतकऱ्यांक ते अवेलेबल जाता. तर आमचे कडेन कमीत कमी 18 तरेची सीड आसा जे आमचे कडेन अवेलेबल आसा. तितूर मुख्य मुळो आसा, मागीर गड्डो आसा म्हणजे नवल कोल म्हणटा तो, वाल आसतली, टोमॅटो आसतले, वांयगी आसतली, जावं भेंडी आसतली, जावं स्वीटकॉर्न आसतले. असे वेगवेगळे 18 तरेचे सीड आसा. हे शेतकऱ्यांक 50% दरान अवेलेबल जाता. त्याच बरोबर हे भाजयेचे सीड सोडून आमकां अळसाणो जो आसा तो 100 किलो मेळ्ळेलो आसा. तो फ्री डिस्ट्रिब्युशन आसा डेमॉन्स्ट्रेशना खातीर. तर आमी पळयता की आमच्या भागान चडशे तरणाटे जे आसात ते आतां शेतीन उतरले आसात. ते भाजी करपाक लागले आसात आनी ते ऑर्गेनीक भाजी करतात. कारण ऑर्गेनीक भाजी ही आमच्या आरोग्याच्या दृश्टीन खूब फायद्याची आसा आनी ऑर्गेनीक भाजीक डिमांड चड आसल्या कारणान ऑर्गेनीक शेती किंवा ऑर्गेनीक व्हेजिटेबल करपा खातीर खूब मोठो कल लागलेलो आसा. सो तेतूर आमची प्रोडक्शन आनी एरिया वाडपाचे चान्सीस आसा. पोरू 150 हेक्टराचेर जी रबी व्हेजिटेबल केल्ली अंदून म्हाका दिसता की तेच्या वयर जातली 180 ते 200 हेक्टर पर्यंत जातली. त्या भायर बारीक बारीक जी पोरसां आसतात मागीर ती मिरसांगाची आसात, बाकी भाजयेची आसा, ही सगळ्या थ्रू आउट इयर चलतात किंवा ह्या सिजनात चलतात. ती पुराय 70 भर बारीक सारीक जी आसा ती पोरसांय बी हांगासर चालू आसा. आणि तुम्ही चडशी डेमॉन्स्ट्रेशन बी दिता कोण नवीन करता तेंकां? आमी नवीन जे कोण करूंक सोदतात किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात, नवीन यूथ असतात किंवा जे ग्रुप सरून फुडें सरतात तांकां आमी नवे डेमॉन्स्ट्रेशन टोमॅटोचे घेवन दिता, जावं तेजे वांयग्याचे घेवन दिता, जावं मिरसांगाचे घेवन दिता, जेणे करून तांकां अवेअरनेस जावंक जाय आनी तांकां तितूंतली टॅक्नीक एकदां कळ्ळ्या उपरांत ती फुडल्या सिजनान आपले आपुणूच करतात. आणि ती सबसिडी आसता तांकां? डायरेक्ट आमी 50%चेर सीड दिता, जेणे करून हाफ रेटीचेर सीड मेळटा आनी सीडलिंग जे रोपां जी आसा ती डायरेक्ट आमी डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे फ्री ऑफ कॉस्ट दिता.